वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आसा तुम्ही? तो आज असा मंगळार 30 तारीख आयज आणि आयज रातचे आमचे 3:30 फ्लायट असा वचपाक खंय तरी. अजून सांगू ना, सांगता मागीर तेन्ना थंय पावतली पळय जाल्यार तुका सांगता. ओके, तो जस्ट शावर घेवन येयले हांव. सकाळी ऑयल घाल्लेलें हांवें. आयज न्ही हांवें नुस्तें ऑर्डर केलें. सेम जे आमी नुस्तें हाडटा पळय तेजे कडेन ऑर्डर केला हांवें. तो हाडून दिता घरा कडेन, गेटी पर्यंत तो हाडून दिता. सो हांव वचून घेवन येयलें आनी वचोंक ना. सो हांवें आयज तिसरे आनी बांगडे हाडला. ओके, बरें आहा, फ्रेश आहा. सो तिसऱ्याचे हुमण करतले आयज, पण डिफरंट टायप. आयज गरम मसाला बी कांय घालचे ना हांव. नॉर्मली चिली सुके मिरसांग घालून करतले. तो आयज करी जी आहा पळय खूब सिंपल आसा. ओके, आनी बांगडे फ्राय करतले. आनी हांवें न्ही चिकन सॉसेजीस हाडलेले खूब दीस जाले. ती फाटी लागला कर 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 म्हणून, आनी आमचा उरची ना न्ही. सो म्हटलें आयज चिकन सॉसेजीस बेश्टे फ्राय करया. ताका ते आवडटा. मसालो बी लावून न्ही बेश्टे फ्राय करपाचें न्ही, ताका ते आवडटा. नाजाल्यार चिल्ली बी बरें जाता, पण चिल्ली केल्यार तो खायना. कॅप्सिकम जशें आमी गोबी मंचुरी करता पळय, कॅप्सिकम सोया सॉस चिली सॉस बीन घालून सगळें तशें बी तुमी करूं शकता. आनी ऑलरेडी हांवें तो रेसिपी शेअर केला. चिकन सॉसेजीस चिली म्हणून शेअर केला. हांव लिंक दिता. पण तो रितीव खायना तशें केल्यार. अशें भाजून दिलें न्ही, मसालो बी लावन ताका फ्राय करून दिलें न्ही, तो खाता. सो ते आतां करतलें हांव, दाखयता तुमकां. करया म्हणून फेशियल म्हाजें किट आसा, फेशियल किट VLCC आहा पपया. मागीर करतलें हांव मातशें ब्लॅकेट्स बीन आसा ते काडटलें. ओके, जस्ट घरात करता हांव. ओके, भायर गेल्यार मातशें खूब खर्च जाता फेशियल बीन करपाक. आनी टायमूय ना. खर्च तरी सोड, टायम तर अजिबात ना. थोडें उरलां आमचें आनी सामान हाडपाचें. सो चिंतला पळोवया आयज या म्हटलां ताणें परत की आयज रातचें आमचें फ्लायट आहा. तो तरी इवेंट आहा न्ही, आयज सोंपता 2 सोंपता. पावतलो तो 4 जातले. घरा पावता म्हटलें की मिस्टर सोमते वयतले आमी. बारीक बारीक ते आमकां हेका बॅगीन घालपाक न्ही लॉक बीन ना. ऑटोमॅटीक लॉक सिस्टम बी आसा ते, पण ते खूब डिफिकल्ट आहा. ते पासवर्ड बी विसरले न्ही ते ओपन जायना. त्यापेक्षा न्ही चावी घातला आनीक बेस्ट. तो चावी बी हाडूंक जाय आनी थोडेंशें मातशें सामान बी हाडूंक जाय. तो आयलो की वयतलें हांव. ओके, तो ऑलमोस्ट डन सगळें जाल्लेलें आसा. बॅग पॅक बीन सगळें करून दवरला. तो आयज 2 व्लॉग येतले. हें एक सकाळचें आतां, आनी रातचे आमी थंय वयतले पळय तो डिफरंट व्लॉग येतले. नाल्यार व्हिडिओ न्ही व्हडले जातले ताका लागून. ओके, तो दाखयता तुमकां. आतां किचनाक वचया. पयलीं ते करी करया. तो रेसिपी हांव शेअर करता. सगळें क्लीन करून दवरला. बांगडे तेणी क्लीन करून हाडलेले. तिसरे हांवें जस्ट आत्तां क्लीन केला. तिसरे ही करी तुमकां शेअर करता. ओके, या किचनान. तो हांगासर न्ही अर्द वड कांतून घेतला. आनी घेतला एक धाकटो चमचो हळदी पावडर आनी एक व्हडलो चमचो धनिया. हांगासर आमी घेतला रोस्टेड भाजून घेतला मेथी आनी सांसवां. थोडेशें घेवपा मेथी. आनी हांवें घेतला बेडगी मिरची. इतलेंच न्ही गे. आतां हें सगळें आमकां मिक्सरान घालून फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. तो मसाला पळोवया. मातशें जाल्लेलें आसा फायन. आतां न्ही तातूंत न्ही कांदे घालता हांव. अर्द न्ही कांदो न्ही उबे चिरून घेतला. सो आनी मातशें वांटून घेता. ते तुमकां गिफ्ट दिवपाचे आयडिया हांवें शेअर केला न्ही. खूब जाणांनी बरे 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 कमेंट केला. तो एक दीस न्ही आतां जावचें ना, जेन्ना येतले पण तेंच्यान टुरासून एक दीस न्ही हांव ते सगळे कमेंट वाचतले. बरे बरे कमेंट केला आनी बरे बरे ब्लेसिंग दिला, आमकां आशिर्वाद दिला. सो सगळ्यांच्या कमेंट वाचतले तेंच्यान येवन. ओके, ते कमेंट वाचले न्ही बरें दिसता आमकां. खरेंच इतले बरे बरे लोकांनी कमेंट केला. सामकें हार्ट टच जालें आमचें. सो बरें दिसलें कमेंट वाचून. तो एक दीस हांव कमेंट वाचता. ओके, आनी तिसऱ्यो पळयात हांवें बरें क्लीन करून दवरला. ओके, फ्रिजीन दवरलेलें हांवें. तोंड ओपन जाता न्ही आनी क्लीन केला. आनी हें उदक आनी हें उदक आहा पळय तें उडोवपाचें न्ही हांव. हितूनच टेस्ट येता हुमणाक. ओके, तो हांगा रेडी आसा. मसालो बी ऑलमोस्ट जावपाक येयला. आनी हांगासर थोडे बांगडे आनी हें तुमकां खबर आहा हेका गाबोळी म्हणटा. हें फेवरेट म्हाजें. ते मागीर भाजतले. हितून थोडे कांदे बी घालून न्ही मसालो घालून रवो लावून न्ही फ्राय करूंक जाय. बरें जाता. आनी हें बांगडे बांगडे फ्राय करतले. आनी रितिकाक ते चिकन सॉसेजीस आनी दाखयता तुमकां. खंय दवरले गे? हांवें फ्रिजीन दवरला. सो हें ताका मागीर दाखयता तुमकां. मातशें मसालो मिरची पावडर हळदी पावडर ब्लॅक पेपर घालून न्ही ताका फ्राय करून दिल्यार तो खाता. आनी बरें लागता हें. हें पळय चड आमगे हाडना. हें केन्नाच कॉर्न आतां खूब दिसांनी हाडलेलें. करया म्हटलें आयज. सो हांगासर मसालो रेडी आसा. आतां करया आमी तिसऱ्याचें हुमण. आनी हांगा आमचो मातयेचें आयदन दवरलां.
तो हांगासर एक कांदो न्ही रफली चॉप करून घेतला, थोडेशें हे घातला सोला, तुम्ही जाय जाल्यार आमटान घालूं शकता वाटताना हे मसाला, आनी थोडेशें लसूण घेतला. आता तातूंत घालता 2 व्हडलो चमचो तेल. सो तेल मातशें तापलेलें आसा. आता तातूंत घालया लसूण न्ही मातशें क्रश करून घेतला. तो लसूण न्ही लायट ब्रावन जाल्ले आसा. आता तातूंत घालता चॉप केल्ले कांदे. तो बरे 1 मिनटान हांगा बरे फ्राय करून घेयात. न्ही हांगा बरे फ्राय जाल्ले आसा. आता घालया तिसरे. तिसऱ्यांनी बरे फ्रेश आहे. तो एकाने आता बरे मिक्स करात आणि आता कानी बरे तो बरे ताका मिक्स करा आणि ताका आता बरे शिजोवंक जाय तिसरे. हां तो धांपोवन दवरता. ते पळयात एकानी बरे खतखतो आयिल्ले आसा न्ही मातशें शिजला हें आनी थोडे ताका शिजोवंक जाय. आता घालता हितून मीठ. तो आनी 5 मिनटांनी ताका बरे शिजोवन घेता. मिक्स कर. आनी ताका 5 मिनटां शिजोवन घेता. तर तिसऱ्यो न्ही हांगा बरे शिजलेले आसा. हे पळयात. आता तातूंत घालता मसाला आनी उदक घालून न्ही जितले आनी उदक घालून जितले तुमकां पातळ जाय न्ही तितले तुमी उदक घालून करूं शकता. तो म्हाका अशे पेक्षा न्ही ते आवडटा. गरम मसाला घालून केलेले कांदो बिंदो भाजून केलेले ते म्हाका खूब आवडटा. पण खूब दीस जाले न्ही अशें करूंक ना. चिंतलें की अशें करया म्हणून. हे बरें ताका मिक्स करात आनी उदक नाका न्ही गे सारकें आसा. ते तातूंत उदीक आसलेलें न्ही सारकें परफेक्ट आहा. आतां तातूंत घालता सोला घाल आनी ताका आतां बरेंशें आतां उकळ येवंक जाय. ओके मागीर आमचें करी रेडी. तो मम्मी हांगा नुस्त्याक मसालो लायता. आई हाय म्हण सगळ्यांक. बांगडे आनी हे काय मसाला लायतले आनी थोडेशे कांदे घालतले. कांदे घालून मसाला लावून रवो लावून फ्राय करूंक जाय. बरें आतां. सो मम्मी तुमकां आतां दिसचें ना न्ही 8 दीस. आतांच पळया मम्मीक. मम्मी पळय आतां सगळ्यांक पळय गे. आतां तुमकां दिसचें ना ते व्हिडियोन 8 दीस. सो आजून हुमणाक न्ही खतखतो येवंक ना. आनी मातशें येवंक जाय. तर तुमकां जाय जाल्यार न्ही बांगडे अशे स्प्रेड करून भाजूं शकता. ताका म्हणटा बटरफ्लाय फीश फ्राय. आनी मम्मीक अशें आवडटा कित्याक मसालो बी वयता न्ही भितर मागीर खाताना बरें लागता. अशें स्प्रेड करून न्ही तुमकां जाय जाल्यार मदीं कांटे बी काडूं शकता. अशें मसालो लावन तुमी फ्राय करून पळयात एक दीस बरें लागता. आनी मसालो सगळो भितर बी वयता. सो आमी टुराक वयता न्ही मम्मी येना. आमी 3 जाणां वयता कित्याक मम्मी इतले पयस ट्रॅवल बी करना. मम्मीक चड न्हीद बी ना जाल्यार न्ही मम्मीची तकली बी दुखता न्ही गे. हांसता. मम्मीचे प्लॅन आसा मे म्हयन्यान वचपाचें. तो पयलीं हांव फ्लायटी वचून एक्सपिरियन्स घेता मागीर हिका व्हरता हांव मे म्हयन्यान. तेन्ना आमी फक्त हांव ऋत्वीक आनी आई वयतली मे म्हयन्यान. खंय तें मागीर सांगता तुमकां. तुमी म्हणटले सांगात ना म्हणटले काय मागीर सांगता म्हणटले. मे म्हयन्यान आमचे कितें तरी प्लॅन आसा वचपाचें. हांव मम्मी आनी ऋतू वयतले. तर मम्मीक ते वचूंकूच जाय. एक्चुली लास्ट इयर आमचे प्लॅन आसलेले वचपाचें. तर लास्ट इयर जावंक ना. तो ह्या वर्सा जातले वयतले आमी. ओके तो पयलीं फ्लायटीन हांव एक्सपिरियन्स घेता. म्हाका सारको भंय दिसता कित्याक तो कोणाक खबर. पोट सारकें धांवपा जाता. हेका म्हाका 2 नंबर जाता म्हाका परत केन्ना वचोंक ना न्ही फ्लायटीन भंय कशी दिसता. एकदां गेलें की मागीर कळटलें कशें कितें तें. तेन्ना मम्मीक व्हरपाक म्हाका टेंशन ना. सगळे जाणां म्हणटा काय जायना म्हणजे भंय कांय ना खंय पण केन्ना वचोंक ना न्ही ताका लागून मातसो भंयसो दिसता आनी कांय ना. तो हें पळयात करीक न्ही बरें खतखतो आयला. सो हांगा तिसऱ्याचें हुमण रेडी. हें पळयात बरें वास सुटला. बंद कर गॅस आई. तो हें जाल्लें आसा गॅस बंद करता. चल करी रेडी. तो मागीर हांव फ्राय करतलें. आतां हें सॉसेजीक न्ही आमकां एक मसालो लावन दवरूंक जाय. मातशें एक बरेंशें मॅरिनेट जावंक जाय मागीर ताका हांव फ्राय करतलें. हें न्ही चिकन क्रॉकटेल हें केन्ना केन्ना अशें इतलें लांब लांब आसता तेन्ना हांव न्ही पिसीस करता रावंड रावंड. हेज्या हांव चड पिसीस करचें ना फक्त इतलेच पीस करतले 2च.
पळय आनी हेच्या भितर न्ही सगळे चिली मागीर 2 भशेन चिली आहा, एक ग्रीन चिली आसा, रेड चिली आसा आनी खाताना बरें लागता. तो बस इतले 2च हांव तुकडे करतले आनी सगळें फायन बारीक करचें ना कित्याक धाकटे आहा न्ही ते की ते सगळें हांव न्ही कट करून घेता. हांगासर पळयात हांवें सगळें कट करून घेतला. आतां न्ही कितें थोडे मसाला लावून न्ही एक मॅरिनेट करून दवरूंक जाय एक अर्दो तास. तर पयलीं घालया अर्दो चमचो ब्लॅक पेपर पावडर. सो आतां घालता एक धाकटो चमचो चिली पावडर. हेजे भितर न्ही चिलीज आहा, हे पळय दिसता तुमकां न्ही ग्रीन चिलीज आहा, रेड चिलीज आसा, ताका लागून हांव थोडेशें घालता हांवें. तो एक धाकटो चमचो पुरो. सो आतां घालता एक धाकटो चमचो सोया सॉस. आता एक धाकटो चमचो विनेगर जाग्यार न्ही तुमी लिंबू रस बी घालूं शकता. चड घालना हांव आंबट लागतलें पुरो. आतां हें न्ही बरें मिक्स करून घे. सो हेका न्ही बरें आमी मिक्स करून घेतला. ओके आतां हें धांपोवन दवरता एक अर्दो तास, मागीर ताका आमी फ्राय करया. ओके तो करी बिरी सगळी रेडी आसा. नुस्तें आनी ते चिकन सॉसेज न्ही हांव मागीर फ्राय करतलें. हे आतां मातशें न्ही फेशियल करता. फेशियल म्हणजे अशी बारीकशी क्लीनअप अशें करता. ओके आसा न्ही मायडे. ओके चला. फायनली जाले. जे पार्लरान करता पळय ते मातशें बरें आसता, बरें दिसता, रिलॅक्स जाता. आमी करता ते कांय ना, रिलॅक्स बीन कांय ना. पण जालें हांगासर मनी सारकें खरखर जालेलें, सारकें ब्लॅकेट जालेलें. आतां न्ही सारकें क्लीन जालां हांगासर. ओके केलां मातशें बरें. फाटल्यान इन्स्ट्रक्शन बरलेलें आसता तशें करपाचें. ओके जालें. रित्वी आयला सकाळी आवाज येता, व्हडलें बॉम्ब मारता तो पळय थंय आसा. तो पळय मस्ती पळय तेजे. गार्डनां वयतलो, हांगा वयतलो, आयलो. रितुका बरयलें हांव नुस्तें फ्राय करतालो पूण न्हिदता हांव बालो. फ्राय खावंक ना हांवें. चिकन खालें आनी जेयलो. जॅम येता खंय जॅम बी येयला आनी मागीर जेयना तो, ताका बरोवचें पडटा. जस्ट ताका बरयलें आनी दाखयता आमची आयची थाली. बांगडे आनी ते एग आसता पळय ते फ्राय केला आनी तिसरें करी आनी सॉसेजीस आहा. सॉसेजीस हांवें हळद खाले थोडे प्लेटीन घेवन. म्हाका मागीर चिकन न्ही नुस्तें म्हाका चिकन बी खावंक अशें आवडना. सो पयलींच हांवें ते सॉसेजीस खाले, बरें जालें तें. आनी खूब स्पायसी आहा ते भितर चिली बिली आहा न्ही ताका लागून बरें बरें जालें. कोणें सॉसेजीस बीन खावंक ना न्ही ते ट्राय करा, अशेंच करा, सिंपल बरें लागता. ओके हांव जेवन घेता डायरेक्टली. तुमकां सांजचें मेळटा, पणजे वचपाचें आहा, तुमकां सांजचें मेळटा. तो जस्ट न्ही भायर सरता. तो आतां भायर सरता आमी. शिवनाथ येयलो आत्तां. रित्री उठलेलो, ताका न्हीद घातला हांवें. उठलेलो तो थापडयले काडून हांवें. कित्याक आतां येयला इव्हेंटांतल्यान सकाळीं. कितें तें तूं सांबाळून दवर सगळें. तो सकाळीं 5 गेल्लो. 3 दीस कंटिन्यू इव्हेंट आसलें न्ही. सकाळीं 5 वचपाचें, रातचें 8 येवपाचें. आयज सोंपलें इव्हेंट. सो मातशें बारीक बारीक उरला न्ही घेवपाक हाडूंक वयता. चल या आनी रावनाका. चल या चल. सगळें हायत रे म्हण थंय तोंड दाखय. काय चड चिंतनाका चल तूं. ओय 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 बिजी आहा सामको. आमी हांगा येयला इयरिंग शॉपार. फायनली म्हाका मेळ्ळें एक इयरिंग. आनी हांगासर एक बिल्लू आसा. बिल्लू पळय. हाय म्हण सगळ्यांक. हाय म्हण. हाय माय यूट्यूब फॅमिली. कशी आसात? हाय म्हण. तो बारीकशे डायमंड अशें न्ही इयरिंग जाय आसलें म्हाका. नासलेलें मेळ्ळें, घेतला हांवें. आनी कितें
स्कार्फ घेवचो घालपाक कितें स्कार्फ ते हेअरबँड ते स्कार्फ घे का म्हाका स्कार्फ हा माडे माझे काम झालं तू चावी घे चावी घेवंक जाय आमकां तर चावी घेतले मेळ्ळे आमकां सो आमी येयला म्हाका स्पॅक्स घेवपाक चूज करता खंयचे खंयचे एक बरें हा ये भी ब्लू लाइट यूज कर रहे हैं इसमें ऐड करना चाहो तो ब्लू लाइट का ऑप्शन नहीं आ रहा है इस लेंस में आ रहा है हो एक पळय नहीं नो ओनली लेंसेज में नॉर्मल में ब्लू लाइट अवेलेबल नहीं है आप इसलिए तो टाइम में प्राइस बहुत बता दिस लुक्स ऑसम जालें म्हजें हें बरें हा दिस लुक्स ऑसम आनी हांव हेंच घेता शो कर रहा हूँ सर इसमें कैसे है सो आमी येयला चाय पिवपाक मिर्शेज हेजे फेवरेट रेस्टॉरंट भाजी खावपाक येयला बाप्पास कॅफे चल तो जस्ट घरा पावली आमी बारीक बारीक सामान सगळें घेवन येयला ओके तो हांगाच जाली 7:30 ओके तो हो व्लॉग हांगाच एंड करता की आतां आमकां बाकीचे नेक्स्ट व्लॉग येतले पॅकिंग बिकींग सगळें करूंक जाय बॅग बी भायर हाडूंक जाय रेडी जावंक जाय जेवण जेवंक जाय ओके तो हो व्लॉग हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज लाईक करा शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा तो मेळ्या फालच्या व्हिडिओन टिल देन बाय टेक केअर